तुका कितें दिसता तुका वोटर्स आयज वोटींग करपाक भायर सरल्या तुज्या लोकांच्या वोटर्सांच्या मनात कितें आसा? तांचो सपोर्ट म्हाका खूब मेळ्ळा. म्हणल्यार आमी इंटरेक्शन केल्लें तेन्ना सो म्हाका दिसता सगळे जाणां येतले आनी वोट करतले. सो नवो तूं एक्सपिरियन्स कितें डेव्हलपमेंट कामां तूं हातीन घेतलें जावं कितें उरलां कामां करपाची? कामां तशी भरपूर आसा करपाची. मेन बेसीक निड्स जी आसा लोकांची ती पयलीं करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल गटरांनी कोण निवळ दवरप, स्ट्रीट लायट्स पेट्टा काय ना ती पळोवप, ती बेसीक निड्स आसा ती करपाक जाय. आनी ताजे उपरांत जे प्रोजेक्ट्स आसा जशे पालिका बाजार ते रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जाय. आनी 16 फ्लॅट बिल्डींग म्युनिसिपालिटी बिल्डींग ती बी रिकन्स्ट्रक्ट करपाची खूब गरज आसा. सो खंयच्या पॅनलाक तूं रिप्रेझेंट करता? हांव बीजेपी पॅनलाक रिप्रेझेंट करता. सो लोक कितले पर्संटेज वोटींग जातले अशें दिसता तुका? जो रिस्पॉन्स पळयलेल्या लोकांचो 70%. 70%. थँक्यू. तिसरे फावट तुमी फोंडा मुन्सिपल जावन सो कशें कितें वातावरण दिसता तुमकां ह्या फावट वोटर्सांचें कितें आहा मनात? कितें आसा तें आमचो रिजल्ट जातकीरच कळटलें. आतां 2 फावटी निवडणूक लढले ते वेगवेगळे वॉर्डांनी आशिल्ले. लास्ट टायमाय म्हजो 15 नंबर वॉर्ड आशिल्लो. ह्याय फावटी 15 नंबर आसा. पूण एरिया सगळे चेंज जाल्ले आसा. म्हाका जवळ जवळ 80% न्यू वोटर्स आसा. सो तांचे पर्यंत 1-2 गेले आनी उलयले म्हणल्यार तितले तांचो हें ना. पूण बेजीक सगळो फील आयला आनी सगळ्यांनी बरो रिस्पॉन्स दिला. आनी म्हाका खात्री आसा की हांव जरूर निवडून येतलें. त्या भंयान खुबशे लोक आमच्या फाटल्यान लागल्या. सगळे तुमकां दिश्टी पडटलें. म्हाका पूर्ण खात्री आसा वोटर म्हाका साथ दितले. कितें अशें डेव्हलपमेंट करपाची कामां उरल्या जावं ती फाटल्या टायमार जावना ती आतां करपाची आसा? खुबशीं उरल्या. सत्तेर आशिल्ले लोकांनी आमी कितलेशे प्रोजेक्ट केल्ले. ती कामां सगळे अर्दवट दवरल्या. मुद्दम लोकांक दाखोवपाक की आमी काम करूना म्हणून सगळे अर्ज करून उडयल्या. ती पयलीं पूर्ण करपाची आसा. जरी ती आतां म्हजी दुसरी वॉर्डां पडटली ती पयलीं पूर्ण करतली. आनी नव्या वोटरांच्या कॉन्टेक्टाक रावून हांवेली कामां करपाचें. सो तुमी खंयच्या पार्टीक बी रिप्रेझेंट करता? आमी रायझींग वॉर्डाच्या पॅनलाचेर आसा. थँक्यू.